इंजिनियराक सांगलेले हांवें की हांगासर कोणकूल मारू नाका म्हणून, की पायप आसा उदकाचे. प्लस सरपंच येयल्लो आनी निलकंठ जो सावंत तेणें म्हाका कितें तेका हांवें सांगलेलें की हांगासर कोणकूल मारू नाका म्हणून. तेणें तरी परत मारला. पायप ताका दाखयल्लें हांवें आनी हें आतां हांगासर पायप फुटला आनी उदकाची वेस्ट जाला. त्या निलकंठाक सांगून सुद्दां तेणें परत हांगासर मारल्या वयल्यान तो म्हाका सांगता आमी गटरान खंय हें घालता म्हणून, लायटीचे खांबे घालता म्हणून. आतां तुमी पळोवचे हांगासर. म्हणजे तांकां हांगासर मात हें ना की जे केन्ना सांगता पळय पळोवन सुद्दां ते रिटर्न हांगासर तेंच्यांनी परत हें केलां आनी तेजो पाय फुटलेले आसा. आतां हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण? सरपंच येवन गेलो तरी तेणें कांय हें करूं ना. आनी आतां तो इंजिनियरूय ना हांगासर, तोय गेलो. तो म्हणटा गटरान खंय खांबे घालता. पळोवया खंय घालतले आनी गटरान खांबे ते. बोमा वरचा वाडा. तुम्ही पळोवंक शकता की आयज सकाळी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते हांगासर येयल्ले खांबो घालपाक आनी तांकां सांगलें की खांबो घालनाका म्हणून हांगासर, की हांगासर उदकाचे पायप आसा आनी प्लस हे गटर, हे फूल गटर आसा. आनी हांगासर सुद्दां कंटिन्यू गटर आसा. आतां हांगासर ते पुरून काडला म्हणून हें ना. हांगासर फूल गटर, हे गटर प्लस ही आसा पळय वाट, ती उदक देंवपाची वाट. आनी तो निलकंठ सावंत आहा पळय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो AE कोण तो हांगासर तेणें सकाळी आतां पळय सकाळी तेणें हांगासर पायप फोडलेले, खणटाले ते. आनी आतां जाली सांज जाली म्हळ्यार मॉर्निंग 10 ते आतां जाली 6. 10 ते 6 हें उदक व्हांवता आनी तेणें कितें केलां पळय तेंच्यांनी धांपून दवरला, म्हणजे कोणाक कळपा येना. आनी तें उदक हांगासरल्यान वेस्ट जाता. कितले लिटर उदक वेस्ट जाता चिंत तूं. हांगासर लोकांक गव्हर्मेंट म्हणटा हांगा उदक फ्री हें दितलो तें दितलो. हांगासर पळयचे तुमी ही दशा पळय हांगासर पळया ही कितें जालां ती पळया. हे उदकाचो फूल वेस्ट. म्हणजे कोणाक गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना हांगासर की कितें चल्लां तें. आनी कोण उलोवंकूय सोदिना. कोण हांगासर उलोवंक सोदिना. हें पळोवचें तुमी सबंद वेस्ट. आनी तरी तो हांगासर फोंडकूल मारले तेणेन. हे गटरान तेंच्यांनी सांगून सुद्दां फोंडकूल मारले खांबो घालपाक. प्लस हे गटर. आनी हांव कितें म्हणटा पंचायत सरपंचाक सांगतालो की हे गटर प्लस हो रोड रिपेर करपाचो बील पास जाला म्हणून. हांव कितें म्हणटा बील पास जाला न्हू जाल्यार ह्या गटरान जर खांबो घालतलो मागीर तो खांबो काडून गटर बांदून परत खांबो पुरपाचा. म्हणजे गव्हर्मेंटा सरकारचे कितें पयशे चड आसा काय तांकां व्हॅल्यू ना लोकांचो. तुमी पळोवचें हांगासर फक्त व्हिडिओ काड. तुजी धांक हे पायप फुटलेले 10 ते 6 जाली अजून कांयच हें ना. आनी तुजी कितलें उदक हांगा वेस्ट जालां तें, कितलें उदक देंवलां तें. गटर सांगलां तेका हांवें इंजिनियराक, गटर हेका इंजिनियराक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या की बाबा गटर म्हणून आनी हे पायप आहा म्हणून. पळया म्हणजे PWDक पडलेलें ना दिसता की तेंचे पायप फुटला आनी उदक वेस्ट जाता म्हणून. आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आपलें चलयता. तांकां सांगत जाल्यार तो म्हणटा की आपल्याक जाय थंय घालतलो आपूण. जागे आसा भरपूर पूण तांकां कामां करपा ना, खंयच्यान कितें येता तें खबर ना. आतां ते गव्हर्मेंट एक्शन घेतलो काय कोण तें खबर ना. तें पळोवन घेवपाचें. विज्युअल घे उदक आहा तुमकां धांक फोडलेलें सांगलां हांगासर कोण मारू नाका म्हाका एक सांग
पळय तू शिकला पळय एक घटरान हांगासर फोन करून मारपाची हा. हे फूल गटर आणि गटरान तो खामो घालूंक सोदता चेक करचें आनी हो रस्तो हांगासरल्यान वयल्यान पळोवचें हो रस्तो हे क्लिननेस हे असो क्लीन सुद्दां कांय करूना हांगासर पंचायतीक कांय हे पडलेलें ना हांगासर आनी अशें उदक देंवता हांगा वयता पळय रस्त्याक तेकोन तो खांबो घालता प्लस गटर तें रस्तो ते सायडीन म्हणून एक गटर तेणी तरी फोडला पळय तें गटर पळोवचें हे पळय सिमीट आसा हे सिमीट गटराचें फूल तेणें गटर फोडून रस्त्याक सुद्दां पावलो तो चिंता पळय रस्तो खंय उरलो खांबो घालूंक सोदता ते जालें मरे आतां सांगलेलें मरे तुका हांवें आं सांगोन सुद्दां तुवें म्हाका वयल्यान शाणपणां हें केलें की आमी घालता म्हणून गटरान आतां कशें जालें आतां उलय मरे आतां उलय मरे आतां कित्याक वगीर घाल तूं तोंड कित्याक बंद तुजें म्हाजें काम करता तूं म्हाका हात लाव नाका म्हाजें काम हांव करता तूं म्हाका हात लाव नाका कळ्ळें तुका वळख दाखोवनासली आतां कित्याक वयता आतां उलय म्हाका शाणपणां सांगतालो मरे तूं गटरान घालता म्हणून आतां हें कशें जालें हांगा गटरान बरे भशेन सांगलें तुमी आयकना फोन केलो तूं म्हाका कितें म्हणटा आपूण जाय थंय घालतलो म्हणून आपल्याक हांव पळयतां निलकंठ सावंत मरे तूं बरें आतां कसो गेलो वगीर रावन